Re 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 ba 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 Shri Baba. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. आम्ही स्टार्ट करूया. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मंगळा बाप्पा आयच्या वरच्या वेळापासून आम्ही तुका अर्घ दिता हांव परत आमकां तुवें ह्या माध्यमा मुखांतर सांगात हाडलाय. सकाळी जावन आमकां तुवें आमच्या सांगात आसून तुवें आमकां राखले सांबाळले मोग केलोय त्यापासून आमी तुका अर्घ दिता हांव. परत ह्या अमूल्य वेळार तुजे उतार आमी शिकोवंक आमी सांगात जमल्या हांव. पवित्र आत्म्याचो आमचो कुमकदार आनी मजतदार जावन आसाय. तू सतत मोग जावन आसाय. तू आमकां सत उगड्याप करताय. ह्या पासून आमी तुका अर्घ दिता हांव. आयच्या दिसा तुज्या उतरा मार्फत तू आमकां कितें शिकोवंक येताय ते आमच्या जिवितांत आमी स्वीकार करून ते भावार्थान सत मानूंक जाय आसली कृपा तुवें आमकां येदोळस फाव केल्या पासून अर्घ दिता. अशें एकल्याचे भावार्थाचे आत्मीक दोळे उगडून जेजून कितें आमचे पासून कुसार केला संपयला ह्या कामाचेर फातीन दवरून जेजूच्या नांवाक महिमा दिवंक आम्हा सर्वांक फाव केल्या पासून अर्घ दिता. अशें जेजून बसयले ते बरोवन आमचे जिवीत रेखल्यान अनुभव करून जेजूच्या नावाक महिमा जावन दी मागता हांव. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत. आमेन 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 आमेन. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया. ओके. प्रेज गॉड. Praise God. ओके. आज आमी शिकचो विशय जावन आसा कष्ट. तुम्ही कष्टा विशयांत आयकला लागीं. आमकां कष्टा विशयांत जायत्या जाणांक काय म्हणटात आयकोंक बारीक इंट्रस्ट न्ही पळय शिकोवंक आयकोंक हांवें तितले कश्ट काडल्यात ते काले हांवें केला ते केला कितले कश्ट जाला ताच्या विशयांत वय प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. पण आज आमी कष्टा विशयांत शिकया कित्याक म्हळ्यार कष्ट कितें म्हणून गोत्तून हाडलो कोणी मनीस आहा संवसारांत. हर एका मनशाक कष्ट कितें म्हणून गोत्ता वय इवन भुरगे लागीं विचारल्यार सांगतात आमकां शिकोवंक ते सब्जेक्ट मस्त कष्ट जाता वय हर एकल्याक ते जबाब आमकां मेळटा. त्या देखून आमी आज कष्ट कित्याक येतात खंय जावन येतात त्या विशयांत शिकया कित्याक म्हळ्यार कष्ट येवंक जायते कारण आसात. तातूंत एक कारण आज आमी जाता तितले पळय कितले कारण आमकां पळयतात मोगडाप करता आमी त्या विशयांत आज शिकया. कित्याक म्हळ्यार जर तर आमकां कोत्ता जर म्हजे समस्येक कारण कितें म्हणून म्हाका कळीत ना जाल्यार त्या समस्येंतल्यान म्हाका भायर येवंक जायना पळय गे. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. आतां एग्जांपल दिवचें जाल्यार आतां आमी नुस्तें करतना जर तर मीठ चड जाल्यार आमकां कळटा वय करसाण येता या चड जेवंक आमकां जायना मागीर आमकां कळटा मीठ चड जाल्ल्या वरवीं करसाण येयल्या नेक्स्ट टायम कालें करता आमी जगृतायेन मीठ घालता वय आतां इवन खंयचेय जाल्यार साकरी तशेंच खंयच्याक आमी यूज करता चड जाल्यार चड जाली साकर त्या तरेन आमकां कारण कित्याक म्हणून आसा कश्टा फाटल्यान म्हज्या जिवितांत आज कश्ट येता जाल्यार हेच्या फाटल्यान कितें कारण म्हणून गोत्ता आसल्यार मात्र म्हाका त्या समस्येंतल्यान भायर येवंक जाता. नाजाल्यार म्हज्या समस्याक हांव सारके रितीन ते पर्याय जोडिना जाल्यार देवान दिल्ले ते जिवीत म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना. तुमकां गोत्ता संवसार रितीन तुमी आयकला जावंक बरो एक दाक्तेरा लागीं आनी एक कोणा लागीं म्हणटात लॉयरा लागीं आनी एक कोण देवाचे उतर प्रवादी आसा तांचे कडेन आसा तशें सांगिचें. जर तर तूं आसा तशें सांगिना जाल्यार तुका सारकें सोल्युशन दिवंक जायना. जायते जाण खाले करतात थोड्या संगत्यो सांगिनात गरजेच्यो त्या वरवीं तांकां सारकी काय म्हणटात सारकी सल्ला दिवंक जायना. केदाळ तुमी सत लिपोवन दवरतात. आमी आतां खंयचीय एकल्या कडेन प्रॉब्लेम कावन्सिलींग करतना तो व्यक्ती कोणा विशयान चड उलयता ताच्या विशयांत उलयता की हेरां विशयांत उलयता ताचे वरवीं अशें जालें तशें जालें म्हूण. कोणी व्यक्ती सांगता की म्हजे वरवीं अशें जालें म्हजे पारिवणें वय गे. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी केदाळ हेरांकच ब्लेम करता. ताचो अर्थ हांव कितें की सत लिपोवन दवरून आसा ते सत करेक्ट उक्ते जायनासतना ताच्या जिवितांत ताका सोल्युशन मेळना.
केदाळा तो व्यक्ती सारखे ते सत ओपून कान घेता तेदाळा माक ताका सारखे सत ताका सुटका दिता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून आम्ही देवाचे उतार घालगोळ्या कीर्तन 50 50 15. कोण शेअर करतात बायबल? प्रेज गॉड सिस्टर. ಕೀರ್ತನ 50:15 50 50 15 कोणी म्हणे वाचतात की? प्रेज गॉड. वाचता. वा सिस्टर. प्रेज गॉड. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार तेन्ना तुका निवडतलो आणि तू म्हाका मान दितलोय. प्रेज गॉड. पण हांगा बरयला आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवारतलो आणि तू म्हाका मान दितलोय. प्रेज द लॉर्ड. काय म्हणटा म्हळ्यार ह्या उतरावरी बात आमकां सत कळीत आकांत समस्या प्रॉब्लेम कस आसतना आमी देवाक उलो मारीचे तेन्ना हांव तुका निवारतलो म्हणटा. म्हळ्यार केदाळा देव आमकां त्या समस्या जावन निवारता प्रॉब्लेमा जावन तेदाळा हांव ताका मान दिता. तू म्हाका मान दितले म्हणटा. तसोच देवाकी आमी त्या समस्यार प्रॉब्लेमार आसचे नाका. केदाळा त्या समस्या जावन तुमकां भायर काडटा तेदाळा हांव ताका काय करता? मान दिता गुलाब दिता. कित्याक देवाचे उतर सांगता कश्ट समस्या संवसारांत आसतले म्हणटा देवाचे उतार. हांवें संवसाराचे जैत गेला पूण देवाक आमी कश्टांत समस्या आसचे नाका. केदाळा त्या समस्या जावन आमकां तो भायर काडटा तेन्ना मनीस देवाक अर्गां दिता अवळाप दिता. त्या देखून देवाची खुशी जावन आसा. आमी कश्टांत आसा जे म्हणणी कश्टा वेळार आमी देवाक उलो मारल्यार त्या कश्टा जावन आमकां देव भायर काडटा त्या वेळार आमी ताका अर्गां दिता या ताची मान या ताका महिमा दिवंक महिमा तो आशेता. प्रेज गॉड. कश्टाच्या वेळार न्ही त्या कश्टा जावन भायर हाडल्या प्रमाण. प्रेज गॉड. त्या देखून म्हणटा तुका निवारतलो आणि तू म्हाका मान दितलो. केदाळा निवारता ते समस्या जावन तेदाळा तू म्हाका मान दितले म्हणटा देवाचे उतार. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून देवाची इच्छा जावन आसा आमी ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जियेचें म्हणून. जायते फावटी कश्टाक जायते कारण आसात पूण आमकां कोत्ता एक आमच्याच कुशे प्रमाणे आमी येतना कश्ट येतात. ह्या देवाच्या विरोध वेतानाय आमच्या जिवितांत कश्ट येतात. या आमच्या मोगाच्या मनशा म्हळ्यार एक्झाम्पल तेंचे कुटुंबांत पिवणे या कितें वायट आसतना तांच्या मुखांत आमच्या समस्याक आमी पडटा. अशे जायते नाना तरांचे कश्ट आसात. त्या देखून हे कश्ट खंय जावन आयल्यात म्हणल्यार आमी समजून काडपाचें व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेन्ना मात्र आमी सारक्या रितीन त्या समस्या जावन भायर येवंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. त्या देखून मुख्य वोल पळया आमी कीर्तन 139:8 काल म्हणटा पळया. 139 कीर्तन 8. प्रेज गॉड. हालेलुया. आले. 139:8. सर्गार हांव चडन जाल्यार थंय तूं आसाय. पाताळांत हाड पडोन जाल्यार थंय तूं आसाय. प्रेज गॉड. काल म्हणटा सर्गार हांव चडान जाल्यार थंय तूं आसाय. हें आमकां समजता. सर्गार वचूंक हरी एकलो आशेता पूण हांगा नेक्स्ट वाक्य काय म्हणटा पाताळांत हांव हाड पडान जाल्यार थंय तूं आसाय म्हणटाय. पाताळांत म्हळ्यार कोणाक पाताळाक वचूंक जाय न्ही? हॅलो. हॅलो. तातूंत इंग्लिशार आसा इफ आय असेंड अप इन टू हेवन दो हार्ट देर इफ आय मेक माय बेड इन हेल म्हणून बरयला. बिहोल्ड दो हार्ट देर.
समजले की आम्ही पाताळांग कोणाक वचूंक जाय की पाताळांग कोणाक आशा असावी प्रेज गॉड सर्गाक वचूंक गरी एकल्याक आशा आसा वय की प्रेज गॉड आता पाताळांत येता जाल्यार ताका कारण कोण कारण हांवच वय की ताचो अर्थ आमचे 99% कश्टाक समस्याक कारण कोणी न्ही हांवच आमी जायत्या फावटी देवसराक देवाक तांकां हेंकां दोसतात हांव पूण आमी समा पळोवंक गेल्यार 99% कश्टाक हांवें घेतलें निर्धार कारण प्रेज गॉड हालेलुया 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 आता एक एग्जांपल दिवचें जाल्यार आतां एकल्याच्या घरा एक व्हडलें फ्रीज हाडलें म्हणजे दिया त्या फ्रिजाक एक 50-60 हजार आसूं ओके प्रेज गॉड तो ताका सांबाळ त्या व्यक्तीक म्हयन्याक एक 60-70 आसूं बरो ताच्यात कुशिल्लो घरचो 10,000 रुपये सो म्हयन्याचे काम करता ताका मंथली इनकम खाली 10,000 मार्क ताची बायल काय म्हणटा ताच्या घरा व्हडलें फ्रीज हाडला आतां आमकांय हाडिल्ली पूण वो खालें करता तितले पयशे नाटल्यावरय अंगडी घेता शॉपाक वचून विचारता हेचे मोल कितलें ताका तो म्हणटा हेचें मोल 50,000 वो 50,000 म्हजे लागीं ना म्हणटा ताका तो अंगडीकाराक खालें म्हणटा तूं कांय टेन्शन करनाका ताचें हें करया कितले इल्ले डावन पेमेंट कर मागीर तुवें म्हयन्याक पयशे भरल्यार जालें तो कालें करता ताचे उतर आयकून बायलेचे उतर आयकून ते फ्रीज घरा हाडटा घरा हाडल्या उपरांत खालें करचें म्हयन्याक पयशे भरचे ह्या व्यक्तीक आतां 10,000 ताचे इल्ले कुटाम बरें चलतले भुरग्याचे शिकपाचे खर्चाचे आतां ते आतां मंथली ताका बरोवंक बारीक कश्ट जातात ते आतां खालें जालें म्हयन्याक बरनासतना वाडीक वाड पडून कितलो की तो रिणान पडलो वय न्ही आतां त्या समस्याक कोण कारण प्रॉब्लेमाक वय ताका कितले असले तातूंत तुका संतुश्ट रावीत असले ताणें काले गेले आपणाच्या तांकी भायर वचून आपणाचे असलेले काले म्हणटात पयशे आतांचे नाटले ताणें रीण काडून एका रितीन केले कोताले ते दाडा हांव ह्या समस्या पडटा रीण काडून घेता काल जाता आतां एग्जांपल दिवचें जाल्यार आमकां कोत्ता रीण काडचें कशें म्हणल्यार आतां एक व्यक्तीन एक पोंड काडलो म्हणजे पोंड काडटाना ताची माती पुरो काडून तो भायर घालता आतां तो पोंड ताणें भरिचें जाल्यार ती माती त्या पोंडाक गेल्यार ती भरता न्ही पयलो लेवल जाता की पयलो काडलो पोंड ना उणें पोंड पडटा न्हू तो खाली घेता आनीक ताणें पोंड काडचे वय की आतां आनीक पोंड काडून ताची माती ह्या पोंडाक घालता म्हणजे दिया त्याला हो पोंड लेवल जाता पूण आतां आनीक काडलो पोंडाक कितली माती उणें जाल्ली परत एक पोंड कोत्ता आमकां काडल्यार जाल्ली माती ताका पावना परत आतां खाली गेला ताणें त्या पोंडांतली इल्ली माती काडून एका घाल्या त्या पोंड आनीक कितलो पोंड भरती जाता की जायना वय की आनीक ह्या पोंडाच्या की पयल्या पोंडाच्या की चड पोंड जालो थंय आतां तो व्यक्ती जाले जाता तो पोंड भरून आनीक पोंड काडटा आनीक पोंड काडटना काय जाता त्या पोंडांतली माती काडून ह्या पोंडाक घालतना तो आनीक तिसरो पोंड आनीक गुण जाता समजलें की म्हळ्यार तूं कितले रीण काडटाय पोंड त्या रितीन आनीक पोंड गुंड जाल्ल्या बरीत कोण एक काय म्हणटात आपल्या तांकी भायर येता मनीस त्या दुसऱ्यांचे पळोवन करता जाल्यार काय जाता तो पोंड काडलेला व्यक्ती बरी हांवेंचे कारण हांगा काडटना तो निमाणे ताचो पोंड आपल्याक बरोवंक ताका जायना जायते फावटी आमी पळयता आजकाल आमची खारये रोसाची जावन ते आमी कोणगी येतले आनी ओपन बार खाले फंक्शन ते पुरो दवरले म्हणून अनेक व्यक्ती खाले करता तांक नटलोय रीण काडून करता पयली आतां रीण काडून काडल्यावर खाले जाले त्या घडये ताणें खेळले पूण रीणकार उगत रावतात न्ही ना ते येवन खाले करतात ते जाणा काजारी जोडी सांगात असतात तांचे घडये घडये कॉल येता सामको फोन आनी या कोणा मुखांतर म्हणी तांणी करतात हेंचे समाधान फाट जातात
त्यांच्या कष्टाक या समस्या कोण करान तेच करा. आम्हीच वय आम्हीच करान आम्ही कोणाक दुसरो जावं जायते पटी देवान केले किंवा सैतानान म्हणजे पयशे कितले गेल्यार म्हाका पावना तेणे गेल्यार हेणे पावना हेणे ओडल्यार तेणे पावना म्हण कोणा काल आमी ब्लेम करता वय कोणा वयर ब्लेम घालता मग होता एक फावटी एक व्यक्तीक स्वप्न पडलें की स्वप्नार सैतान रडून आसतना त्या व्यक्तीन विचारले सैताना लागीं तू काल्याक साईबा रडून आसाय म्हणून विचारता पळय वो क्रिस्तांवचो लोक हा पळय करची पुरा कामां तांणी तो म्हणालो तू रडून आसाय तसो अर्थ तुका क्रिस्तांवचे मस्त देख दितात कोणना ते भयंकर पावरफुल आसात कोणना तांचे तुका सोसूं जायना तू रडून आसाय ताका तो म्हणटा हांव ताका रडना खाल्या म्हणल्यार प्रॉब्लेम आनी करचे पुरा तांणी समस्या प्रॉब्लेम पूण नांव कोणाचेर घालचें म्हजेर घालचें समजलें की म्हजेर घालचें त्या देखून हांव रडून आसा म्हणटा समजलें की तुमकां त्या रितीन एक समस्ये प्रॉब्लेम आतां एक देवा वयर घालता हांव नाजाल्यार सैताना वयर घालता हांव कोणी आपणाची चूक म्हूण वळखूंक ते तयार ना वय त्या देखून आमी चिंतया आमी कोणाक दुसरोंचे नाका केदाळ तो व्यक्ती या समस्या हांव कारण म्हजे वरवीं जाला म्हणून ओपवाता त्या व्यक्तीक मात्र त्या समस्या जावन भायर येवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी मुखार पळया कीर्तन 119 67 प्रेज गॉड किती ऐकून असं 119 कितले ब्रदर 67 67 प्रेज गॉड म्हजेर कश्ट येवचे आदी हांव वांकडी वाट धरून असलो पूण आतां हांव तुझें उतर पाळतां प्रेज गॉड काले म्हणटा म्हजेर कश्ट येवच्या आदी हांव काले करनासलो वांगटी वाट धरनासलो प्रेज गॉड त्या देखून आतां काले जालें म्हजे कडेन कश्ट आयले कळ्ळें की केदाळ हांव वांगटी वाट धरली म्हजी ती खुशी हांवें केली काले जालें म्हजेर आतां कश्ट आयले वांगटी वाट धरल्यार पूण आतां हांव तुजे उतार पाळटा आमकां कोत्ता वेचीक पत आनी काले केलें ताची वाट धरली वय तो त्या दुकराच्या गुडार वचोंक कोण काळान ताणें घेतिल्ले निर्धार वय आनी एक सिंपल एग्जांपल दिवचें जाल्यार आमच्या घरांत थोडी भुरगीं आसात भुरगीं एरेक घरांत आसता आवय सांगता भुरग्याक उजो त्या उज्याक हात घालिनाका पण भुरग्याक एक आशा खाले जाता पळया हात घाल्यार खाले जाता पळया खाले जाता पळया म्हणून वय हात घाल्यार घाल जाता उलपले ताच्या उपरांत भुरगो खाले घालता मुखार आनी मुखार उजो येताना ताका हात घालूंक वचना वय आमचे जायते जाणचे चिंतापू अशें आसा की देवान कश्ट दिल्ल्या वरवीं आज हांव या परिस्थितीक आयला या समस्याक हांव आज फूट करूंक सरता म्हणटा आतां पळया इवन त्या भुरग्याक हांवें सांगलें त्या काले म्हणटात उज्याक हात घालिनाका ताचे उतार आयकून म्हणी ताणें करीत आसलें वय उतार आयकून ताणें एक्शनार घालीत आसलें हांवें कितें सांगलां म्हज्या बऱ्याक म्हणून ताणें पाळयत आसलें आमी काले चिंता कश्ट आयल्या तरी तो मनीस बदलना ना पूण हांगा काले म्हणटा पळया आतां हांव तुजे उतार पाळटा केदाळ कश्ट आयल्या उपरांत तूं कश्ट येवचे पयलेच हांवें सांगल्या उतार आयकले तर तुका हात उलपाचो की या हाताक उजो लागतो की हॅलो ना 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 समजले बिलकुल ना विषय समजले की म्हळ्यार देव आमकां जायते फावटी वॉर्निंग दिता उतरांत बरयला बट हांव काले करता तें म्हाका न्ही ते नेग्लेक्ट डोंट करता
आता वेचीक भूत ताणें काय केलें नेग्लेक्ट केलें वय गे हे जाणां ताची कुशी करून तो पणून बोलो जर तर बापाय सांगातच आसलो तर समस्या एकदां पडटो नासलो तशेंच आमचे चिंता घालें देवान म्हाका एक कश्ट दिल्ल्या वरवीं आज हांव अशेलो ना रॉंग सांगचे समाज रितीन पळोवंक गेल्यार जर तर आवयन सांगलें त्या भुरग्यान आयकलें तर उज्याक घालां घुलपाता तर ताका ते अनुभव जाता वय गे आमचे चिंता घालें कश्ट आयिल्ल्या वरवीं मात ते अनुभव जातात पूण तूं उतार आयकलें तर तरी तुका परिस्थिती येती ना वय गे तशेंच आमी कालें करूंक आसा म्हळ्यार देव आमकां जायत्या जाग्यांनी ताचे उतरां म्हणपाक वॉर्निंग दिता Come on, त्या Christian. मना मुखांतर मदीं आमकां कळीत करता ते आमच्या बऱ्याक म्हूण आमी चिंतो न्हू आमी ते पाळयचे जायते फावटी आमी चिंता ते ताका एक्सपिरियन्स जाल्यार तो बरें एक्सपिरियन्स जायचे आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आतां इतले पुरो एक्सिडेंट जातात वय गे आतां एक बरो ड्रायव्हर जायचे जाल्यार ताणें मारेकार एक्सिडेंट करीत म्हूण कांय ना ताणें पळयात ताच्या जी तशें जाल्यार हांवें कालें करूंक आसा हांवें जागृतायेन वचूंक आसा हांवें जागृताय म्हजी हांवें करूंक आसा हांवें गाडयेर येता नाल्यार तो हेल्मेट नासतनाचो मांडो आदलो न्हू पिटो जालो हांवें कालें करून गाडयेर येतना हेल्मेट हांवें घालूंक आसा म्हाका जाय देत म्हूण कांय ना ते म्हजी चिंता ह्या संवसारी चिंता म्हण ते जाल्यार हांव इन्स्ट्रक्शन ते पाळटा देवाच्या उतरा प्रमाणे त्याला म्हणजे बऱ्या पडटा आतां रोडार येतना जायते इन्स्ट्रक्शन आसतात ह्या रोडार 60 स्पिडार वचा म्हूण आसा हांव 100 गेल्यार काल सोडून जाल्यार कोण करा ते बरयला 60 गेल्यार 60 वच त्या रोडाची परिस्थिती तशी आसा त्या देखून स्पीड लिमीट आसा ती हांव म्हजीच कशी गेल्यार काल जाता 120 गेल्यार त्या रोडार 60च्या हांव समस्या कश्टाक हांवूच कारण जाता त्यातून कितें बरयलां ते इन्स्ट्रक्शन हांवें पाळचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट तशेंच देवाचे उतार आमकां एक इन्स्ट्रक्शन ते धाडलाय ते पळोवन आमी करेक्शन करचें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कशें आमी आरसो पळयता आरश्यार आमचें रूपणें दिसता आमी तें रूपणें फातयता ह्या प्रतिबिंब तशेंच देवाचे उतार म्हणून एक आरसो जावन आसा त्या आरश्यांत आमकां आमचें करेक्शन तो दाखयतना आमी ते कालें करूंक आसा आमच्या जिवितांत आमी ते कार्यरुपाक घालूंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून उडास करुया आमचे जायते कश्ट आमी कण घेता आमी जायते फावटी आमच्या कश्टाक हेरांक ब्लेम करता वय गे आनी थोड्यांचे आसा देवाची खुशी जाल्यार हे म्हणजे तो पयसो सोदी आतां एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार एकल्यान आतार सिगरेट खाण गेल्या म्हूण चिंतया एक इमॅजिनेशन करा आतार खाणगो न्हू अशें खाण गेले आतार उजो पेटयला आनी तो काल म्हणटा देवाची खुशी जाल्यार ही सिगरेट पालोवन वचोन दी पळयता लागीं लागीं हाडटा देवा तुजी खुशी जाल्यार हांवें इल्ली आसा गॅप तो म्हज्या ओंठाक तुजी खुशी जाल्यार ही काल म्हणटा सिगरेट पालोवन दी म्हणटा देवा खुशी ना कोण ओंड सोडटा पळय आतां तुवें कोणाची खुशी गेली स्वतःची खुशी घे. पळय ते केल्ल्या वरी तो समस्या पडटा समजलें गे देव केदाय प्रेज गॉड हालेलुया समजलें गे तुमकां सांग वय वय समजलें सांगते प्रेज गॉड हालेलुया 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 न्हू आमच्या जायत्या समस्याक आमीच कारण बाकीचे थोडे दुसऱ्या आदारान येवंक पुरो जायते फावटी आमच्या समस्या आमीच कारण जाता तशें दावीद बत्सेबा लागीं ताणें प्रद्वारा धाडलें आनी ताका कारण कोण तसो वय तासो निर्धार ताणें एक्चुली राय जाल्ल्यान त्या वेळार झुजाक वचचें आसलें पूण तो काले गेलो वसंत काळार भोंवडी मारतना ताची दिश्ट त्या स्त्रियेचेर पडली आनी ताका आपोवन ताचे सांगात संभोग केलो तितलोच न्ही त्या भुरग्या जल्म ताच्या पयले काले गेले त्याच्या घोवाकूय ताणें झुजाक मुखार घालून जीवशी मारले म्हळ्यार एक पाताक दामूंक आनीक ताणें फातर केलो आमी सांगता पळय एक फोट दामचे जाल्यार आनी फोट मारतात तशेंच निमाणे ताचें एक बरेंपण म्हळ्यार ताचें सूख तो ओपवालो रिपेंट जालो त्या देखून आमी कितलेय कश्ट समस्या ते जाल्यार रिपेंट जाता या फाटी येता तेन्ना आमच्या जिवितान परत ते रिस्टोरेशन तो संबंध रुता जावन आमी त्या समस्या जावन भायर येवंक जाता केदार आमी फाटी येना यू टर्न मारना आमच्या जिवितांत ते बरेंपण पळोवंक जायना
तशें तो बेचीक पोतू यू टर्न मारलो पाटी आयलो त्या देखून ताच्या जिवितांत ताणें परत तो काय म्हणटा तुटलो संबंध बापा इथे एक जालो तशेंच आमी फाटी येवंक आसा केन्ना ते फाटी येता तेन्ना त्या समस्येंतल्यान आमकां भायर येवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 म्हाका एक जाल्ले घडीत ब्रदर सांगले उडास येता एक फावटी एक स्त्री येवन ब्रदरा लागीं म्हणाली अशें अशें जालें म्हाका एंगेजमेंट जावचो चेडो आमचे नेक्स्ट मंथार काजार आसले तो म्हाका पळोवंक म्हूण हांगा आयलो व्यक्ती होटलार की सडनली हार्ट अटॅक जावन मेलो म्हूण बारी सांगून रडूंक सुरू केली हांव आतां नेक्स्ट ताचे कडेन काजार जावंक आसली आतां अशें जालें फाल्यां करचें म्हाका कळना अशें म्हणून तशें ब्रदर उलोवन विशय कळटाना त्या चेड्याचे विशीं तो खंयचो खंयचो चेडो ताच्या विशयान पुरा खबर काडली खबर काडटाना ब्रदराक कळीत जालें की त्या व्यक्तीक पयलेच काजार जावन 2 भुरगीं आसात कोणाक त्या मेल्ल्या व्यक्तीक पयलीं पूण ही बायल येवन काय म्हणटा म्हाका ताचे लागीं नेक्स्ट एंगेजमेंट जावन नेक्स्ट मंथ काजार आसा तो सरलो पळोवन म्हाका मस्त हें जालें आतां फाल्यां करचें म्हूण कळना ताका ताणें सांगलें ब्रदर अशें विशय ताका काजार जावन 2 भुरगीं आसात तुका गोत्तू ना गे पळय म्हाका गोत्ता मागीर कित्याक परत तूं हें केलें ना ताणें सांगलां त्या बायलेक सोड हांव तुजे लागीं काजार जाता समजलें कितें तुमकां विशय म्हळ्यार जायते फावटी आमी आमचें सूख आमी दांबून दवरता आमी देवान कितें बसयलां आमकां गोत्ता तें सूख म्हणून जाल्यार आमची सूख आमी वळखूंक तयार ना आतां दुसरे काजार आमचे सारके एक काजार जाल्या पण आनी एका व्यक्ती लागीं रॉंग न्ही तिका गोत्ता आसा जाल्यार येवन खालें म्हणटा तो मेलो ताका खालें करचें म्हूण म्हाका कळना ताणें म्हाका भास दिल्या जाता म्हणून समजलें की म्हळ्यार आमच्या समस्याक आतां कोण घरा आमीच घरान आमकां गोत्ता देवाच्या उतरान बरयला वय की देवान जोडी केला ते मनीस मडिना जावन पण मोडचे कोणे आमी समस्या कोण पडचे आमी मागीर कोणा कडेन ते परत देवा लागीं आतां एग्जाम्पल एकलो पिवन तेंचे लिव्हर गेले किडनी गेले पुरे गेले समस्या पडलो निमाणे दुसरो आतां कोणाक तो देवा तुवें म्हाका तुवें अशें केला गेले हांव तुवें म्हाका कित्याक अशें गेलें कितलेय फावटी कोणा मुखांत जायते फावटी देवान ताका वॉर्निंग दिलां आसतलें सांगलां आसतलें ते धडा आयकूना तो आतां काय म्हणटा तुवें म्हाका अशें कित्याक अशें केलें कित्याक म्हाका अशें जालें पळय गे ताच्या समस्या कोण करना तो तुकाराम जायते फावटी आमच्या समस्याक आमीच कारण जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय आमी रायाचें पुस्तक 4 अध्याय पयली ओळ काडया दुसरें रायाचें पुस्तक रायाचें दुसरें पुस्तक 4 अध्याय पयली प्रेज गॉड 4 नॉट 14 वाचता ती प्रेज गॉड प्रवाद्यांच्या पंगडाच्या एका प्रवाद्यान एलिशा लागीं येवन म्हजो पोती तुजो सेवक मेला तो देवाचो मनीस म्हणून तूं जाणाय पूण आतां ताका रीण दिल्लो एक मनीस म्हज्या 2 पुतांक गुलाम करून व्हरचे खातीर आयला प्रेज गॉड पुरो एकच वाक्य पुरो काल्या प्रियंका प्रवादाच्या पंगडाच्या एका प्रवादीचे विधवीन प्रवादीची विधवी एलिशा लागीं म्हणलें म्हजो पती तुजो सेवाक मेला म्हजो पती तुजो सेवाक तो देव बरें दिसो मनीस म्हणून तूं जाणाय पूण आतां ताका रीण दिल्लो एक मनीस म्हज्या 2 पुतांक गुलाम करून व्हरचे खातीर आयला प्रेज गॉड हालेलुया 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 आतां म्हणजे एक सवाल हांगा आतां ती म्हणटा म्हजो पती देव बरें दिसो मनीस म्हणटा वय गे तुजो सेवाक देव बरें दिसो मनीस म्हणटा पूण आतां ताका रीण दिल्लो एक मनीस
म्हज्या दोगा पुतांक गुलाम करून वच्चे खातीर आयला. खंयचे सत खंयचे फट म्हूण सांगूंक शकता? कोण सत फट? सत म्हण चिंता तर प्रवादी जाल्ले सत म्हूण जायचे गे. ना प्रवादाच्या पंगडात एका प्रवादीचे विधवीन एलिशा लागीं येवन म्हणलें, म्हजो पती तुजो सेवक मेला, तो देवबिरान दिसो मनीस म्हूण तूं जाणाय, पूण आतां ताका रीण दिल्लो एक मनीस म्हज्या दोगा पुतांक गुलाम करून व्हरचे खातीर आयला. आतां तुमकां आनी एक रितीन सांगचें जाल्यार आतां गोव बायल आसा म्हणजे दिया, ओके. आतां घोव आनी बायले मध्ये काल एक काजार उपरांत काल एक लॅपटॉप प्रॉब्लेम जावन काल एक बायल येवन सांगता बायलेचे ते मस्त आमकां घोव आनी ताचे कुटुंब आमकां टॉर्चर करता. बायलेची आवय म्हणटा म्हजे धूव भारी बरे धूव. कळ्ळें न्ही? घोवाची आवय म्हणटा म्हजो पूत भारी बरो पूत. तर भारी बरो जाल्यार समस्या कितें जावन आयिल्लें? प्रॉब्लेम. आतां दोगी म्हणटात बरी बरी वय गी. बरी जाल्यार प्रॉब्लेम कित्याक आयला ती? समजलें तुमकां? समजता हें हांवें सांगचें? अंडरस्टँड जालें की? समजता. तर हांवें विचारचें, म्हजो पती तुजो सेवक मेला, तो देव बिरान दिसो मनीस म्हणटा काले? देव बिरान दिसो मनीस म्हूण तूं जाणाय, पूण आतां थाका रीण दिल्लो एक मनीस म्हज्या दोगा पुतांक गुलाम करून व्हरचे खातीर आयला. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. तर जो देव बिरान दिसो मनीस जाल्यार ताका रीण कितें जावन आयिल्लें? त्या पुताक गुलाम करून कारण कितें? प्रेज गॉड. पळया ताका आमी मुखार आन्सर हितून पळया, देवाच्या उतरांत जसं पळया, कीर्तन 112 खाला म्हणटा पळया. ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ದಾವನ್ एक काला हालेलुया. बघितला ना हालेलुया. जो मनीस पराक भिवून चलता ताच्या आदेश संतोषान पाळता तो भागी. प्रेज गॉड. हांगा म्हणटा हालेलुया, जो मनीस सरेस्परा भिवून चलता, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता आनी ताते आदेश संतोषान पाळता तो भागी. होय गे. मुखार ताची संतत प्रतवेर बळिश्ट जातली, प्रामाणिक मनशाच्या वंशाचेर आशीर्वाद पडतलो. ताची संतत प्रतवेचेर बलिश्ट जातली, प्रामाणीक मनशाच्या वंशाचेर आशीर्वाद पडतलो म्हणटा. पूण हांगा दोगा भुरग्यांक जालें ताणें बंदीत करूंक आयला तो रीण काडल्यार. वय गे. तर हेतून कोण म्हण एक फोट आसा ते वय गे. एक देव फोट आसा ते, देवाची बसवणी. देव फोट जावंक साध्य आसा गे? साध्य ना. तर कोण फोट जाता? देव देव बिरांती म्हणल्यार अशें आसूंक पुरो तो व्यक्ती बायले लेगीत देव बिरांती आसूं पुरो, पूण ताचे भितरले जिवीत कशें आसलें आमकां गुर्तू ना. वय गे. जायते व्यक्ती तशे आसा आमी. आमच्या कश्टाक समस्याक भायर एक आमी भितर एक जिवीत आमी जियेता जायते फावटी. तेजो मुखार वसा पळया, मागीर आमी कंटिन्यू करया. मुखार ताच्या घरांत धन दौलत बरो नासतली, ताचे नित्यवंतपण सदां काळ थाकतलें म्हणटा. वय गे. ताच्या घरांत धन दौलत असले तर ताका रीण खंय जावन आयलें तर? जर तर देव बिरान दिसो मनीस जाल्यार, देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा जाल्यार देवाची बसवणी पुरो करी जाय गे वय गे आमच्या जिवितांत. तर ते प्रवादाच्या जिवितांत ती करी जाली की जावना. वय गे. तर कोण म्हण एकलो फोट मारता वय गे. देव फोट मारूंक ते जायना, साध्य ना. वय गे. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुमकां आनीक प्रूफ जाल्या कीर्तन 128 काडा. आमी प्रवादी म्हणटा इल्ले भियेता खाले कोण नाय. वय गे. प्रेज गॉड. देवाचो तर म्हाका मातसो मेस्ता एकच दे. प्रेज गॉड. ಒಂದು हे ಪೂರ ಉಡಾಸ್ದವ್ರ हे ಪೂರ ಪೊರ್ನೆ ಸೊಲ್ಯಾಚಿ ಉಡಾಸ್ದವ್ರ ಪೊರ್ನೆ ಸೊಲ್ಲೆ ಅಂತ ದಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ
प्रेज गॉड आम्ही आता नव्या सल्ल्याची प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हा जो मनीस सोरेसपराक भियेता आणि हा ताच्या वाटाने चलता तो बागी. हा जो मनीस सरेस्वरा बियाता आणि थाच्या वाटाने चलता थो बागी हा तु- मुखार तुझ्या हाताच्या वावराचे फळ तुका खाऊंक मेळटले. हा तुझ्या हाताच्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले आणि सुख संतोष तू बघूंक पावतली प्रेज गॉड आणि तुझ्या घरा भितर तुझी पती फळां दीक दाखवाली सारखी आणि तुझी भुरगी तुझ्या मेजा भोवती प्रेज गॉड आणि तुझ्या मेजा भोवती तुझी भुरगी जैतुनाच्या फांट्या सारखी प्रेज गॉड सरस्परा भिवन चलतल्यांक असले बाग फावो जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 ताचो अर्थ ताच्या जिवितांत ते उणेपण बडाचे जाल्यार पैकी एका वाटेन तो सुकला वय पैशाचे आर्थीक आर्थीक आमी न्हू काय म्हणटात पोरण्या वाक्य काडया देवाचे उतार काय म्हणटा त्या वेळार दशमांश आसले वय गे दिवंक मालाकी मोरू आत्तो काय म्हणटा मालाकी मोरू आत्तो त्या वेळार दशमांश आता सगळे प्रेज गॉड हालेलुया पूण आमी पोरण्या सल्याचे उल्लेख करतना पोरण्या सल्याचे ते काडया प्रेज गॉड हा मुरात काय म्हणटा म्हज्या हा वासी खाणासचे खातीर तुमचे हा पुरते मांस हा भंडाराक हे हा आता म्हजी परीक्षा करा हा म्हणटा दळ सर्वेस्पर आणि हा हांव असो मळबाची दारां उगडून तुमचेर भरपूर आशीर्वाद ओततलो की ना म्हणून पळया. प्रेज गॉड पण हांगा म्हणटा म्हज्या मंदिरांत खाणासचे खातीर तुमचे पुरते दशमांश भंडारा काडा हे परी आता म्हजी परीक्षा करा म्हणटा देव म्हणटा दळबा सरस्पर आणि हांव तुमचे पासून मळबाची दारां उगडून तुमचेर भरपूर आशीर्वाद ओततलो की ना म्हण पळया आनी तरी सांगचे जाल्यार ताच्या जिवितांत ताणें ओंपून आसतले दिल्यार आमकां मेळटले वय न्ही ताणें रीण दिल्ल्या खातीर रीण काण दिल्या ताच्या भुरग्यांक काले करूंक आयल्यात कैद करूंक या बंदडेर तांकां व्हरूंक आयल्यात वय न्ही प्रेज गॉड हालेलुया 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 म्हळ्यार तसो अर्थ आमी जायते फावटी आमी देवाचें काम करता म्हणटा पूण आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आमी पाळयना आमकां ताची आमकां कालें काम आमकां हेरांक शिकोवनचें काम आमकां सांगचें काम म्हाका पाळयचें म्हणून ना प्रेज गॉड हालेलुया म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या राज्याचें सिस्टम हर एकल्यांक कसलें तातूंत देव पार्शलिटी कांय करना देव कसो तसो सूर्य बऱ्यांचेरय घालता बऱ्या नाटल्यार न्ही घालता पावस कशें कोटांचेर पडटा बऱ्या मनशाचेर पडटा तशेंच देवाच्या राज्याच्या सिस्टमा प्रमाणे गेल्यार तसो प्रतिफळ ह्या देवान कितें बसयला हर एक उतार ह्या हर एक बसोवणी हर एकल्यांक एकच जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून जर तर आमच्या जिवितांत आमी जायते आर्थीक समस्याक कारण म्हळ्यार आमी ओमच्यान फाटी ओमचे जर तर आमी ओंपल्यार मात्र आमच्या जिवितार आमकां फळ येवंक जाता आमकां कोत्ता जर तर बी आसा म्हणजे बी आतां भुमी आसा भुमीचेर भुमीक बियाची कांय गरज ना उडास धरा भुमीक बियाची कांय गरज ना या तुमच्या दुडवाची देवा कांय गरज ना जर तर तूं बी घाल्यार ती भुंय तुका प्रतिफळ दिता समजलें मी फोन आयिल्ले बरोबर तो बी ओंपल्यार तूं बी घाल्यार मात्र भुंयत ती भुंय कालें करता ताचे सांगाता मेळोन बियांनी ताचो प्रतिफळ तुका मेळटा समजलें तशेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं बी घाल्यार देव तुका दाळमापां दिता तुका दिता तर तूं ओंपिना जाल्यार तुज्या जिवितांत काय म्हणटा प्रतिफळ पळोवंक जायना उत्पत्ती 8:22 ಏ ಮುಂಟಾಯಿ ಗಲ್ತಾ ದಿಸ್ 8:22 ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ Genesis
काही म्हणे कोणाक काही उघडापणे म्हणला सांगा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. काही म्हणे करेक्शन असल्यास करेक्शन करी यायचं. जेनेसिस उत्पत्ती 8:22 काय म्हणता? पृथ्वी असा सर हा पृथ्वी असा सर ओंपणे काळ आणि लुवणे काळ, थंडी आणि गरमी, उन्हाळे हिवाळे ही सदांच असतेली. हा प्रेज काय म्हणतात? पृथ्वी असा सर पहिले काल ओंपणे काळ. ओमचे इम्पॉर्टंट. ओंपल्यार मां तुका लोन जाता. ओंपुको तोपिना जाल्यार लोक जाणूनचे त्या देखून मातयेक बियाची गरज ना. तू बी मातयेर गेल्यार त्या मातयेक मेळून बी काय करता फळ उत्पादन तुका दिता फाटी. देवाक तुजे पयशाची येना. तू देवाच्या राजाक दिल्यार तुवें दिल्ल्या सो रांग दिया तुमकां दिताले त्या हितून तू दिल्यार भावार्थान सत्मान न्हू तुका कितें जिवितान कांय उणेपण आसना. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. त्या देखून आमी ते देवाच्या राज्याचे सिस्टम आमच्या जिवितांत आमी कार्य रूपाक जाल्यार मात्र फळ आमी पळोवंक जाता. जायते फावटी आमी मागण्या करता पूण थोड्या संख्येन आमी थोडे काय म्हणटा सिस्टम आमी पळयना. त्या देखून आमच्या जिवितांत ती संपूर्णता आमकां पळोवंक मेळना. त्या वेळा आमी देवाच्या राजा प्रमाणे नियमा प्रमाणे येता त्या वेळा मात देवाच्या राजांत कितें आसा आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. जर आमच्या जिवितांच्या कश्टाक समस्या कोण करा? हाऊस करणार. हांवें घेतले निर्धार वय गी. होय. जायते फावटी हांवें कितें निर्धार घेतला, हांवें कितें केला देवाच्या उतरा विरोध त्या देखून हांव त्या समस्याक सांपडला. आता त्या समस्या जावन भायर येयचे जाल्यार हांवें खंय चुकलां म्हणल्यार पयलें म्हाका कळ्ळें जायचे हांवें ओपवाचें त्या वेळा मात्र ताका सारको पर्याय म्हज्या जिवितांत हांवें पळोवंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कीर्तन 34:19 घाला. पण हांगा कितें म्हणटा नितीवंत मनशाक येतात की कश्ट. नितीन कोण जी येता त्या व्यक्तीक येतात. त्या लागले कश्टाक जायते कारण आसात. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कीर्तन 34:19 काय म्हणटा म्हळ्या? नीतिवंत मनशाचेर येतात ते कष्ट जायते आसात पूण त्या सगळ्यांचो सरेस्पर ताका निवारता. हितून एक स्पेशालिटी काय म्हणल्यार फरक नितीवंत मनशाचेर येता ते कश्ट जायते आसात पूण प्रेज गॉड ते सगळ्यांतलो सरेस्पर ताका निवारता. प्रेज गॉड. केद्या वेळा हांव देवाच्या सांगाता ताचे एकवटान जियेता जाल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे जियेता जाल्यार भावार्थ आसत म्हण जियेता जाल्यार म्हज्या जिवितांत जी कश्ट समस्या येतात पूण त्या सगळ्यांतलो सरस्पर्श ताका निवारता. म्हळ्यार त्या समस्या जावन तो ताका भायर येवंक तसो वाट दाखयता. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. त्या देखून म्हज्या जायत्या समस्याक हांवें पर्याय देवाच्या एकवटपणांत देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक प्रयत्न केल्यार त्या समस्या जावन हांव भायर येवंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. जायते फावटी आमी समस्या आमीच कणकण घेता. जायते फावटी जायते फावटी अनेक रिती सांगचे तर म्हाका देवाचेर पातयेन आसा हांव देवाचेर पातयेता म्हणून सांगून हांव वयर जावन उडी मारल्यार जाता गे. जायना. म्हाका कीर्तन 91 ಗೊತ್ತಾ हरये ಗೊತ್ತಾ म्हणून जायना वय गे. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका काय दिला समजणी दिल्या जाणवाय दिल्या ते पुरो हांवें वापरूंक आसा आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत जियेतना ते गरजेचे. जायते फावटी आमी काय करता देव आसा म्हणून हांव दोळे धांपून ड्रायव्ह केल्यार जाता न्ही. कोण कश्टान समस्या पडटा जाता न्ही ड्रायव्हिंग केल्यार दोळे धांपून देव आसा म्हणून. देव आसा म्हणून ट्रेन येतना फाट्यार रावल्यार जाता न्ही रगता म्हणून. म्हजें ना सांवस करता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आमी उडास धरया इम्पॉर्टंट जायत्या आमच्या समस्याक या कश्टाक हांवें घेतले निर्धार या काय म्हणटात हांवें ते उतार
देवाचे उतार कितें सांगता ते निग्लेक्ट केल्ल्या वरवीं म्हणजे तू खुशी केल्ल्या वरवीं हांव त्या समस्या पडला आमकां वता आज हांव त्या समस्या पडून खरान थाने घेतलो निर्धार देवान सकाळ सांगले या रुखाचे फळ तुम्ही खाऊ नजो जर तर ताने देवाचे उतार फाडले तर देवाचे योजन दुसऱ्या काळात करतो असलो आमकां वतो ना देवाचे पूण ते केल्ल्या वरवीं आमी हर एक या संवसारांत पातकी जावन जल्माचे पडले प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून हांव खाले निर्धार घेता त्या निर्धाराक ते निर्धार देवाचे उतरा प्रकार आसा की या विरोध आसा की म्हणल्यार म्हाका ताच्या विशयांत कळीत आसचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया कीर्तन 119 67 घाला सिस्टर 1967 ते वडोल वाचला न्ही नाका त्यार प्रेज गॉड हालेलुया वडोल वाचला मग देवाच्या वय ते उतरा विरोध ते नाका आमी कीर्तन 117 घालया Seventeen. 107 17 नाही 107 17 107 107 17 आपल्या फातकावरवीं ती पिडेस्त जाल्ली आपल्या गुन्यांवावरवीं दळदिरी जाल्ली काय आपल्या पदका वरवीं वयली आपल्या पदका वरवीं इंग्लिशान दुसरें आसा जे पदकाक न्ही एकलो मूर्ख म्हणटा फुलिश फुलिश मनशां काय जाता तो दळदिरो जाता मूर्ख मनीस काय म्हणटा कश्टां सांबाळटा वयली कश्ट मूर्ख मनीस कश्टां सांबाळटा प्रेज त्या देखून जर तर आमी मूर्ख जाल्यार मूर्ख म्हळ्यार आमकां कोत्ता न्हू मूर्ख म्हळ्यार कोत्ता न्ही प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया आतां एकलो एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार एकलो मारतना तुवें मारलो जाल्यार कोण जाता मूर्ख तो कसो मूर्ख रागार वयली आमी मूर्ख जाता वयली प्रेज गॉड रिएक्ट करता रेस्पॉन्ड करचो देवाच्या उतरा प्रमाणे रिएक्ट करचो वयली तो मारलो म्हणून आमी मारता म्हाका आनी ताका काय व्यत्यास आसता प्रेज गॉड आनी काय जाता समस्या प्रॉब्लेमाक आमी पडटा जादू म्हणटा हांगा पातका वरी पिडेस जाली म्हणून आपल्या गुण्या वरवीं दळदिरी जाली म्हणटा प्रेज तांचे सुख गुण्या म्हळ्यार तांणी सगळे मिस्टेक केल्ल्या वरवीं ती कश्टांत सांबाळल्यात आतां आमी ऑर्डर सांगले विशय जाल्यार आमी रीण काडून लेखा व्हरते काले गे करता लेखा भायर आमी करसिता आनी ते बरोवंक पयशे नासतना आमी काय करता दुसरी वाट धरता आनी आनीकय आमी कश्टांत सांपडता त्या देखून आमी काय आसाचे संवसारांत बुद्धवंत मनशां बरी आसाचे ह्या देवाच्या भुरग्यां बरी आमी जियेची संवसारी व्यक्ती बरी जियेल्यार आमी समस्याक आमीच कारण जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 निमाणे 2 उपचार केल्या मुनियो 28:13 घाला मागीर काय जाल्यार तुमकां सांगूंक असल्यार सांगा डिस्कस करूंक असल्यार प्रेज गॉड जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना पूण तो उसरता आनी सांडटा ताका दया लाभता म्हणटा त्या देखून आमी उडास धरया आमी खाले सूख आसा ते देवा लागीं वळखोवचें इम्पॉर्टंट हांवें सूख केला जाल्यार देवा लागीं हांवें वळखोवचें व्हेरी इम्पॉर्टंट केदाळ हांव ते वळखता त्या जाल्यार म्हाका दया लाभता मात्र न्ही ते समस्या जावन भायर येता जर तर हांव वळखना जाल्यार त्या वेचीकपणान वळखल्या वरवीं ताचो संबंध परत जालो केदाळ दाविदान ताचें सूख वळखून पाश्चात्ताप पावल्या वरवीं ताका परत एक जिवीत मेळ्ळें तशेंच हांव म्हजें सूख जाता ना म्हणजे पाताक हांवें कितें केला जाल्यार हांव वळखल्यार मात्र परत हांवें कितें वगडयला तो संबंध हांव देवा ते हे करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हालेलुया
विमाने गल्या Isaiah 30:15. Isaiah 30:15. कित्याक सर्वेस्वर देव इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, तुम्ही तुमची जिणी बदलिल्यार आनी समाधानान रावल्यार तुमकां तारण मेळटलें. शांत मनान म्हजेर विश्वास दवरल्यार तुमकां बळ मेळटलें. पूण हें तुमकां नाका जालें. म्हणा काय म्हणटा आता, कित्याक ससो देव इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, तुमी तुमची जिणी बदरल्यार. अनेक वाट्यार रिटर्न म्हणटा, इंग्लिशार रिटर्न फाटी रिटर्न. हांवें रिटर्न जायचे म्हळ्यार यू टर्न मारीचे. आतां अनेक रिती सांगचे जाल्यार आमची आतां सावळी आसा म्हणजे द्या. आमची सावळी तुमी उजवाडाक रावतना उजवाड तुमच्या मुखार आसा वैगी उजवाडाक मुखार रावतना सावळी तुमच्या मुखल्यान आसता की फाटल्यान पडटा? फाटल्यान फाटल्यान आसता वैगी. जर तर हांव उजवाडाक फाट करून रावला जाल्यार सावळी तुमकां दिसता वैगी. समजलें की? आतां तुमी घुंवून रावल्यात, उजवाड तुमच्या फाटल्यान पडून आसा, तर सावळी मुखार दिसता वैगी, दोळ्याक दिसता. समजलें तुमकां? समजता की? उजवाड तुमच्या मुखार असताना तुमचे फेस उजवाडाक दिल्यार, समजलें की? उजवाड तुमच्या मुखल्यान आसा, उजवाड तुमच्या फेसाक पडल्यार तोंडा मुखामळाक सावळी फाटल्यान आसता वैगी. आतां ते उजवाडाक तुमी घुंवून रावल्यात, तोंड गुंडोवन त्या भशेन, जाल्यार तुमकां काय जाता, मुखली सावळी दिसता वैगी. तुमची सावळी तुमकां दिसता वैगी. आतां तुका सावळी ती नाका जाल्यार सावळेक ते जावन काडूं जाता? जायना न्हय. तुवें काय कितें रिटर्न जायचे परते वैगी, यू टर्न मारीचे. यू टर्न म्हळ्यार परत तुजे घुंवल्यार तुजो मुखामळ उजवाडाक दिल्यार तुका सावळी फाटली दिसना वैगी. समजलें तुमकां? तशेंच आमी ते आतां फाटी परतात. तेन्ना फाटी परतात म्हळ्यार उजवाडा थंय, जाल्यार म्हजे फाटले जिवीत पुरा म्हाका दिसना, म्हजी सावळी म्हाका दिसना. तेन्ना हांव घुंवल्यार मात परत तेणें म्हजी सावळी म्हाका दिसता. उजवाडाक आड केल्यार उजवाडाक फूट करून रावल्यार म्हजी सावळी फाटल्यान पडल्यार म्हाका ती सावळी म्हाका दिसना. त्या देखून हांवें खालें करून आतां उजवाड येयल्यार म्हज्या जिवितांतले समस्ये कश्ट म्हजे तान पयस येतात. उजवाडाक हांव काय म्हणटात यू टर्न परत हांव घुंवून रावल्यार परत म्हजी सावळी म्हाका दिसता. तातूंत उजवाडाचो येवचें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. काले मनी सांगूंक आगी, इसारूंक आगी, फादर कांय मनी ऍड करूंक आसा आगी. प्रेज गॉड. तुमकां समजलें आमी चिंता समजलें की ससन? समजलें ब्रदर, मस्त बरें समजलें. ओके, प्रेज गॉड. एक दोन ऑप्शन आसा, एक कांय समजोना म्हणून कांय उलयना जाल्यार, आनी एक नाल्यार समजला म्हणून, तेंचे म्हणून कळना म्हाका. प्रेज गॉड. हालेलुया. समजले ब्रदर. समजलें की? ओके होय, ओके. होय, प्रेज गॉड. कोण आमनी काय सांगूंक आसा की, ऍड करूंक आसा की? एकच हांव ऍड करूंक आशेता. ओके, सांगा. तुम्ही सांगले न्ही, उलोवंक होय. नाही पयलीं आमी ओंपूंक जाय. ओके, होय 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 सो ओंपतलेक बी दितलो तोच सर्वेस्वर देव. होय. ते करेक्ट. एक आमचे मतींत आसूंक जाय. होय कशें होय ओंपचे म्हण. होय होय थोड्या होय जाणांक क्वेश्चन उरता, कशें ओंपचे की म्हण. होय. सो बी ओमचे दितलो म्हळ्यार तो. होय होय. ओमचे म्हळ्यार मस्त हे आसा, काय म्हणटात, होय. ओमपो म्हळ्यार पयशे मात्र न्ही सांगचे आमी, हम्म, जायते आसात. तुका देवान जायती जाणवाय दिला बरो, जाणवाय समजून दिला. दिला होय. बरो, या वेळ हम्म, ते ओमचेच एका रितीन, कळ्ळें की? मागीर ओमचे रिती म्हणटाना आनीक आमच्या मतीर येता म्हळ्यार आमकां थोड्या फावटी काले जाता म्हळ्यार काय म्हणटात, आमी देवाच्या रजाक दितना आमी त्या व्यक्ती वयर हे करता, वो पयशे काले करता कोण ना, पयशे विशय सांगचे हम्म, जाल्यार हम्म, ते आमकां लेखाक ना.
केदळा तुझ्या तावन तू बऱ्या मनान दिताय ताचे लॅक ताणें दिवंक आसा ते समजलें की आमी ते लॅक दिसाचे म्हाका अधिकार ना मागीर तुवें बऱ्या मनान दिलाय ते त्या जाग्याक ताचें काम जबाबदारी ताचे लॅक तो पळयता तुका काले मेळचे ते मेळटा तुका म्हळ्यार देवाच्या रानांत आमी जायते फावटी आसता आनी काले करतात म्हण ना कितें करतात म्हणून जायतो मनोभाव आसता त्या देखून सांगचे तर ताचे लॅक तो दिता तुजे लॅक तूं दिवंक आसा म्हाका देवाचे उतर सांगता तूं बऱ्या मनान दिलाय तुका दयाळ मापान येता 2 Corinthians 9:6 हांव दिता जाल्यार घाला एक फावटी 2 Corinthians 9:6 होय. Corinthians 9. होय Yes. आं Praise the काय Lord. म्हणला? होय इतले मोतीन परा जो हा. कोण लोंबता तो थोडेच लोंबता जो कोण दराळ लोंबता तो दराळ लोंबता वय तू खंयच्या मापान दिताय त्या मापान तुका फाटी येता हर एक पयशे म्हणणे तुजो वेळ जावन पुरो तुका कितें समजणी जाणवास हर एक ते हर एक आयला तांदूळ जाल्यार आमी पयशे मागचे नाका देवाच्या रानांत पयशाची गरज ना म्हणणे गरज आसा जाल्यार ताचे चड तुका कितें दिला देवान तू खंयच्या रितीन दिताय ते दराळ मापान येता एक्झाम्पल सांगता तुका देवान समजणी दिला जाणवाय दिला देवाच्या उतराची तू जर तर तू हेरांक थंय वांटिना जाल्यार तुका फाटी मेळना तू हेरांक काल शिकयला देवान काल उगडापे केला तू हेरांक शिकयता आनी कितें देव तुका जायती सता उगडापी करता चड आनी चड प्रेज गॉड फादर काही सांगू आसा की फादराच्या नेटवर्क जालें की येस प्रेज गॉड ब्रदर रोनाल्ड सिस्टर अनिता कोणी Praise म्हणे काय God, brother. Praise God. काय म्हणे ऍड करूंक आसा प्रेज गॉड कष्टांक कारण हांव म्हणलें हा म्हळ्यार म्हजें कारण पूण हांव तें लिपोवन दवरतां आनी कोणाक दुसता एक पेल्याक वा वडोल सांगले बरी कोण रडोवन बसलो पळय ताका वय. ताजें उठल्या होय होय. ती बायल मनीस पूण कशें नेंगी वय वय ते आमी विशय मूळ कारण हांव तुमचो वॉइस ब्रेक जाता फादर वॉइस मूळ कारण हांव घेवंक तयार आसना रडोवपी तुमचो वॉइस आमकां आयकोना समो तशें ब्रेक जाल्यार जाला Network problem तो आसा. विशय बरो आसलो प्रेज हा. तुमी उलयला आयकता वय ब्रेक समो ब्रेक जाता वॉइस तुमचो ते म्हळ्यार एक फावटी हांव मौन बदलीन जाल्यार पूण थोडे फावटी हांव कारण म्हणलें ते चिंतापूत म्हाका येना निंगी तशें जाल्यार थोडे ना फावटी बारी उणे म्हणजे आमी दुसऱ्यांक ब्लेम करता जायते फावटी ब्लेम देवाक जावं पुरो सैतानाक जावं पुरो वा पेल्याक वय मूळ पळोवंक गेल्यार तुमी सांगल्या बरी मुळाक वेतना हांव कारण जावन आसता वय इवन हांव एक पडलो जाल्यार तुमी सांगल्या बरी सिग्नल आसा ते हांवें वय, जंप वय. केलें कितल्या स्पिडार वचून तें करूना मागीर पडल्या उपरांत कोणी तो आड आयलो सायबा वो आड आयलो वय हांवें Correct. खंय चुकलो तें हांव पळयना आनी ओपन खंय वय हय कालिंगी जावन कालिंगी जालें हेल्थाक हांव कालें करन हेल्थ बिगडल्यार हांव थोडे फावटी कोणा दुसता वय हर एक सांगता न्ही तशें न्ही वय करेक्ट हेल्थ ते वेल्थ पद्दत जुबलो जावन आसा जाल्यार तुमी सांगल्या बरी वय जे स्वताची वळख नासतनाय दुबळो जावंक साद आसा जेजून म्हाका ग्रेस केला म्हणजे वय हांव तें सत जाण जावंक वचोना देखून हांव थांबतूय देवाक दुसता आनी सगळ्यांक देवान ग्रेस केला म्हाका करूना हम्म. जेजू क्रिस्त सम दुबळो जालो ना बसोन न्ही ग्रेस करूंक वय हय वय ग्रेस केला म्हण मानून घेवया तशें वय तुमी मूळ कारण हांवच वय हांव आई हांव आई आय तें समजल्यार मनीस हेरांक दुसोन उणें जाता समस्यांत आसचें उणें जाता न्ही आमी कंप्लीट वय कश्टांत उरलें पळयत वय रे म्हजें वय जाल्यार न्हू वय आनी हांव खाली आता इन्स्ट्रक्शन दिता न्ही गे वय
आता कोणी येताना हो ताणे म्हाका तशें गेले अशें गेले तर म्हणटा आमी सोक ओळखोन गांगिना करेक्ट करेक्ट ताणें तो केलें म्हणून समाजाचे तो समाना तशें अशें तो तशें उलयता अशें उलयता रांकी आमची ती एक सवयच जावन आसा एका रितीन पळोवंक गेल्यार एक्झॅक्टली हे मात्र एका रितीन आनी एका रितीन आमी दुस्मानाक एंटरटेन करता हांव तो वय तूं मानून घेनाका तुजी चूक म्हणून हांगा हांव कोणाक पडलेलो म्हाका कळत ना ताका तेंच जाय ते दुस्मानाक वय वय इवन वय वय दूध खाता म्हणून रडल्यार तो म्हणटा तशें केल्यार आवडना म्हाका तुवें फक्त पडूले जायचे म्हाका वय वय. वय देखून हांवें कोणें म्हळें हांव समज जाल्यार सगळो संवसार समा तशें Praise God. एक्झॅक्टली देवाक जावं अर्गा ओगलाप Praise God. Okay. महिमा मस्त तुम्ही रेफरन्सांनी काढणं ते हर एकांती एक क्लू देवाचे उत्तर जाऊन क्लू दिला वय 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 ते पुरो हर एक देवाचे उतार जाऊन क्लू म्हळ्यार तें देखून तांतू काही डाऊट ना सेकंड थॉट ना वय 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 Praise God. प्रेज गॉड ब्रदर Okay. प्रेज गॉड जाय प्रेज गॉड येस तर आनी कोणा प्रेज काही सांगूंक आसा उलोवंक आसा टेस्टमनी काय आसा की नाजाल्यार आमी अखेर करया कोणी ब्रदर शिकयता थँक्स प्रेयर करा नेक्स्ट मीटिंग पुरो जॉईन जावन आसात ओके 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 प्रेज गॉड ओके ओके वेळ जालो कोणी म्हणे आसात यार काम प्रयत्न म्हणटात की शिकयतात की प्रेज गॉड मोगाळा बापा या वर्त्या वेळा पासत हांव तुका अर्गां दिता आयच्या दिसा जायची सता तुज्या उतरां मरी फात तुवें आमकां उगडापे केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता जायते पटी आमच्या कश्टाक समस्याक आमी जायते पटी हेरांक देवाक आनी सैतानाक दोशता केदाळा तुज्या उतरां मरी फाज आज आमकां शिकयलें हर एका समस्याक हांव सुखारान म्हणलें केदाळा हांव म्हूण वळखता तेन्ना मात ह्या समस्येंतल्यान म्हाका भायर येवंक जाता केदाळा हांव फाटी परतता तुजे थंय उजवाडांतय ह्या देवाच्या उतरांतय ह्या समस्याक म्हाका पर्याय मेळटा म्हणल्यार सत उगडापे केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता तशेंच आमच्या जिवितांत कश्टांत समस्यांत पडटना आमी तुज्या थंय येवन तुज्या उतरां थंय येवन खंय आमी सुकोन पडला म्हणल्यार हे सत आमी तुज्या उतरां मरी फात वळखून घेवन आमच्या जिवितांत खऱ्या रुपाक घालून त्या समस्या जावन तुवें आमकां भायर काडच्या पासत अर्गां दिता अशें तुज्या नांवाक महिमा जावन दिवन मागता हांव हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात आमेन 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 प्रेज गॉड हालेलुया